प्रितीच्या भयणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा। आयज बुधवार आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो 7वो विसवोर वोड 31 ते 35 पर्यंत। लूक चॅप्टर 7 वर्सेस 31 to 35। आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया। कोणाक म्हूण ह्या पिणकेच्या मनशाक हांवें सोद करची, ती कोणा सारकी? मैदानार बसून रावतो आनी आपल्या केल्ल्या पंगडाच्या वांगड्यांक असो उलो करतो भुरग्यां सारकी ती। आमी तुमकां नाचपाची संगीतां वेणूचेर वाजयली, पूण तुमी नाचूंक नात। आमी तुमकां विलापाची गितां गायली, पूण तुमी रडूंक नात। तर जोआन बातिस्त जेवण खाण चाकी नासतना आनी सोरो पियेनासतना आयलो, आनी तुमी म्हणटात ताचेर देंवचार बसला। मनशाचो पूत जेवून आनी पिवून आयलो, आनी तुमी म्हणटात हो आसा पोटयो आनी बेबदो, दोन वसूलदारांचो आनी पातक्यांचो इश्ट। तर देवाची जाणवाय ओळखून तिची भुरगीं तिका साक्षी दितात। प्रितीच्या भयणीनो, आयज जें शिवर्तमान आमी आतांच वाचलां तातूंत आमी पळयता कशे भाशेन जेजू आमकां आनी आपल्या शिसांक आनी त्या लोकांक त्या वेळार एक शिकवण दितालो। आनी कसली काय तो दाखयतालो कशे भाशेन जोआन बातिस्त ह्या संवसारान येयल्लो आनी कशे भाशेन ताणें देवाचें उतर पुरगूट केल्लें। तेजे उपरांत तो येयल्लो आनी देवाच्या राजाची खबर केल्ली, पूण दोनूय वाटेनी लोकांन ही खबर आयकोंक ना। जोआन बातिस्तान कितें केलें? जेन्ना जोआन बातिस्त येयलो तो आतां लोकां बरोबर जियेनासलो, तो अरण्यान जियेतालो। तो ह्या संवसाराच्या सगल्यो जे बऱ्यो वस्तू ह्या त्या संवसारान आसात, आमच्या कुडीक, आमच्या भलायकेक, आमच्या फायद्याक, हें सगळें सोडून तो आतां अरण्यान जियेतालो। थंयसर ज्या भाशेन आमी बरे भाशेन जेवण करतात तो तसलें जेवण खायनासलो, तो मोव खातालो। आनी भाव भयणीनो, तो एकटो अरण्यान रावतालो आनी लोक ताजे कडेन येतालो आनी थंयसर तो देवाचें उतर परगट करतालो। लोकांक सांगतालो, तुमी तुमच्या काळजाची दूख, तुमच्या पातकांची दूख धरात, तुमी खरेपणी देवाचें बोगसणें मागात, तुमचें जिवीत बदलात। आनी भाव भयणीनो, ही खबर जोआन बातिस्त अरण्यान शिकयतालो आनी लोक थंयसर वजारांनी इस्रायली परजेचो ताचें उतर आयकोपाक वेतालो। पूण भाव भयणीनो, हे धोमशास्त्री, हे फारिझ्यो थंयसर हें उतर आयकून ते आतां जोआन बातिस्ताक नाकारतात। ते जोआन बातिस्ताचें उतर आयकनान ताका पयस दवरतात। तो म्हणटात तो पिसो, ताचेर देंवचार बसला आनी कसल्यो वस्तू करून ते आतां जोआन बातिस्ताक नाकारतात। आनी तेजे फुडें कितें घडटा भाव भयणीनो? जेजू येता आनी जेजू आतां देवाचें उतर परगट करता, दुसऱ्यांक आपल्या देवाच्या राजाची खबर सांगता। पूण भाव भयणीनो, जेजू आयिल्लो सगळ्यां पासत। तो थंयसर अरण्यान रावंक नासलो, तो आतां लोकां कडेन वेतालो, तो दुसऱ्या खंयच्या घरान वेतालो। तो आतां दोन वसूलदारां कडेन जियेतालो, तांकां उतर सांगतालो। जे लोक खरे पातकी आसले तांच्या घरा वचोन तो आतां तांकां उतर शिकयतालो। म्हणटच जेन्ना हे आतां फारिझ्यो आनी धोमशास्त्री जेजू पळयतात आनी म्हणटात हो आतां दोन वसूलदारांच्या घरा वेता, तो आतां पातकांच्या घरा वेता, तो बेबदो, तो पोटयो, तो थंयसर खाता, ताका कांयच पडोंक ना। भाव भयणीनो, जोआन बातिस्त येयलो तेन्ना हे सगळीं कामां करिनासलो, तो उतर परगट केलो, ताका नाकारलो। आतां जेजू आतां पातक्यां बरोबर जियेतालो, थंयसर तांकां देवाचें उतर दिवपाक, तांचे बरोबर एक जावपाक आनी तांकां उतर शिकोवन तांकां मोग दिवन तांकां देवाच्या राज्यान भितर सरपाक। पूण दोनूय वाटेनी फारिझ्यो आनी धोमशास्त्री आतां देवाच्या उतराचेर आड आसले। जोआन बातिस्ताची आड आसले कित्याक जोआन बातिस्ता कडेन देंवचार आसलो तांच्या हिसपान। आनी आतां जेजू पोटयो आसलो, तो आतां बेबदो आसलो तांच्या हिसपान।
म्हणटच भाव भयणीनो, शेकी जेजू म्हणटा, कितें म्हणटा आयज आयज आमकां ताच्या उतरान आमकां सांगता, म्हणटा देवाच्या जाणवाय ओळखून तांची भुरगीं तिका साक्षी दितात. तर देवाची जाणवाय ओळखून तिची भुरगीं तिका साक्षी दिता. म्हणजे कितें भाव भयणीनो, जेन्ना आमी खरेपणी देवाचें उतर आयकता, देवाचें उतर जावन आसा देवाची खोशी. म्हणटच जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकता, आमी त्या उतराचेर नियाळ करता, आमी आमचें जिवीत पळयता, कशे भाशेन आमी जियेता तें, आमी पातकांचें आमचें दूख भोगता आनी त्या उतरा प्रमाणे आमी जियेता. आतां भाव भयणीनो, आमी देवाची खोशी करूंक पावता. जेन्ना आमी आमच्या हिसपान आमचें जिवीत सारता, जें आमकां जाय आमचे कुडीक, आमच्या मनान कितें आहा तें, आनी देवाच्या उतराचे आड चलता, आमी देवाच्या खोशेची आड चलता. म्हणटच जो कोण आयज देवाचें उतर आयकता, देवाचें उतर पाळटा, तो आतां देवाच्या खोशे प्रमाणे जियेता. आनी आतां जी उतरां जेजून 35 वडीन म्हणलेलीं, देवाची जाणवाय ओळखून तिची भुरगीं तिका साक्षी दिता. म्हणजे कितें भाव भयणीनो, जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकता, त्या उतरा प्रमाणे आमकां देवाची जाणवाय मेळटा. कित्याक देवाची जाणवाय जावन आसा ताच्या उतरान. आनी जेन्ना आमी देवाच्या जाणवाये प्रमाणे, देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी जियेता, आतां भाव भयणीनो, आमी खरेपणी देवाची भुरगीं जाता. आनी देवाची भुरगीं आतां त्या जाणवायेक साक्षी दितात. खरेपणी आमी आतां जेजूचे पाटलावदार जाता, आमची घोवायकी दिता, आमी खरेपणी देवाक सांगता की आमी ताची भुरगीं म्हणून, कित्याक ताचें उतर आमी पाळटा. आनी ह्या संवसारांत जो लोक जेजूक वळखना, आजून पासून देवाच्या राज्यान ना, तांकां आमी आमच्या जिविता वरवीं तांकां आमी आमंत्रण दिता. तर आयज भाव भयणीनो, खरेपणी आमी देवाच्या उतराचेर नियाळ करुया, तें उतर आमी पाळूंक आमी सुरवात करुया. खरेपणी देवाच्या जाणवाये प्रमाणे आमचें जिवीत आमी जियोया आनी आमचो एक एक थाराव देवाच्या उतरा प्रमाणे घेवया. खरेपणी आमी देवाची भुरगीं म्हूण आयजतान आमी हें नवें जिवीत सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता. आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सर्वंडरा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयतां.